सान एलिजियस मध्य फ्रांसच्या लोमेजस शहरांत रोमी आवय बापायक सान एलिजियस जल्मलो. भंगाराच्या आनी हेर लोहाच्या कामाच्या ताणें कोटलेर दुसऱ्यांक मलादीक मोतयांनी नेटयल्लें. एक भंगाराचें सिंहासन केलें. ताच्या भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आनी प्रामाणीकपणाक लागून ताका मर्सियांत नाणी तयार करप्याचो मुखेली केलो. सान एलिजियसान जायते मठ आनी कॉव्हेंतां स्थापीत केलीं. 660 डिसेंबर 1 वर तो मरण पावलो. त्या गाडयेचो चलयतल्यांच्यो आनी लोहांच्यो विशेश जावन भंगाराचे आनी लांकडाचें काम करतल्यांच्यो पात्रोन म्हूण ताका आपयतात.